तुमकां खबर आसतली की रोड म्हणटकीर रोड सेफ्टी कितली इम्पॉर्टंट आजकाल जाल्ली आसा ती. आजकाल आमकां प्रत्येक जाग्यार प्रत्येक एरियान खंय ना खंय तरी एक्सिडेंट पळोवपाक मेळटा. सो तो मनशाच्या चुकीक लागून असो किंवा रोडाक लागून असो. अशेंच आमी आयज हांगासर भुईपाल सत्तरी हांगासर आसा आनी भुईपाल होंडा टू वाळपय जो रोड पास जाता थंयसर भुईपाल जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट आसा तो फॉरेस्ट चेक पोस्टाचेर एक धाकटोसो एक व्हाळ आसलो आनी त्या व्हाळाचे धाकटेशे एक पूल असले आणि ते इतले कॉम्प्लिकेटेड असले. दोन्ही वाटेन रोड सामको प्लेन असलो आणि मदींच तो स्पीड ब्रेकर कसो धाकटोसो एक कानपो आसलो आणि थंयसर कितलेशेच एक्सिडेंट जाताले. हांगासर स्ट्रेट रोड असल्या कारणान मदींच एक वलत आसलें त्या पुलारूच सारखें आणि वयल्यान गाडी जम्प जावन परतून सकयल पडटाली. हेका लागून कितलेशेच हांगासर एक्सिडेंट जाला आणि हे पूल परतून ते वांकडें वलत आहा ते काडून स्ट्रेट बांदपाक ही सामकी काळाची गरज असली आणि आयज हांगासर काम जे आसा ते स्टार्ट केल्लें आसा. सो कशें आसा की कितलीशीच अशी पुलां आसतली कितलीशीच वलतां आसतली आणि आजकाल गाडी ट्राफीक चड जाला रोडाचेर. जायते जाण बसींतल्यान भोंवपाचो प्रवास लोकांनी खूब कमी केला. सगळ्यांच्या प्रत्येकाच्यो गाडी आसा. ट्राफीक वाडल्या रोडाचेर आणि जर आमकां सेफ्टी जर फिचर्स जर पळयतले आमी जाल्यार जायत्या जाग्यार जे रोडाचो मेंटेनन्स आसा किंवा व्हडली व्हडली वलतां आसा हे सगळें आमकां गव्हर्मेंटाक मेंटेन करपाची गरज आसा जेणे करून लोकांचो प्रवास जो आसो जाल्यार तो सारको सेफ्टी जातलो. वाळपय पणजी हो स्टेट हायवे जो आसा तो हांगा भुईपाली गांवांत आसा वार्ड नंबर 9 आणि ह्या रोडाक म्हणजे फ्रॉम होंडा टू वाळपय दरम्यानच्या रोडाक एक हांगा भुईपाल चेक पोस्टा कडेन एक बरो खूब जुनो म्हणजे पुर्तुगीज कालीन एक ब्रीज आसलो. ब्रीज साको आणि थंय तो जुनो जाल्लो आणि जीर्ण जाल्लो पूल तो. सो त्याच बरोबर हांगा मातशें वल्त आसल्या कारणान थंय केन्ना केन्ना एक्सिडेंटूय बी जाताले आणि अशे खूब प्रकार जाल्ले आसा. फेटल एक्सिडेंट जावंक ना परंतु त्या जाग्याचेर एक नवो ब्रीज येवपाची गरज आसली. पूण ही जेन्ना समस्या आमची पर्ये मतदारसंघाची आमदार आदरणीय डॉ. देविया राणे यांच्या कानार पडटकूच त्यांच्यानी तातडीन प्रयत्न करून PWD मार्फत इस्टिमेट वगैरे करून अंदाजे म्हाका दिसता ह्या ब्रिजाक 1 कोटीच्या आसपास खर्च येऊ शकता आणि 1-2-4 महिन्या भितर हे काम पूर्ण जातले अशी खात्री आसा. सो हे काळाची गरज आसली. ह्या दरम्यानचे ह्या रोडाच्या दरम्यान जे पूल आसले पयलीं खूब वर्सां पयलीं हो रोड जेन्ना तयार केल्लो पोर्तुगीज काळा म्हणजे म्हाका दिसता आफ्टर गोवा लिबरेशन जेचे पयलीं आसूं शकता. सो तेन्ना पासून हे रिपेअर जावंक ना. सो ही फाटल्या 7-8 महिन्या पयलीं फावंडेशन घातलेले पूण पावस येयल्या कारणान ते मातशें डिले जाले आणि पावसा नंतर माननीय आमदारान सांगलेले पावसा नंतर रोखडेच चालू करतले म्हणून. सो हे काल गेल्या 4-5 दिसां पासून हे काम सुरू जाल्लें आसा आणि त्या खातीर बाकीच्या व्हेकलाक ऑब्स्टेकल न करता सायडींतल्यान रोड त्या कॉन्ट्रॅक्टरान तयार करून दिल्लो आसा आणि सगळ्यांनी काळजी घेवची कित्याक वन वे आसा एकेरी मार्ग आसा तो. सो जेन्ना जेन्ना हांगासून ट्रेसपास जाता तेन्ना त्यांनी काळजी घेवपाची गरज आसा. सो हांव सगळ्यान पयलीं ह्या वार्डाच्या वतीन वार्ड नंबर 9च्या वतीन आदरणीय जे आमच्यो पर्ये मतदारसंघाच्यो आमदार देविया राणे आसा डॉ. देविया राणे सो तांकां धन्यवाद म्हणटा आणि गोवा सरकाराकूय म्हणटा की अशा प्रकारचे कामां जी जावंक जाय नाल्यार केन्ना हांगा पूल कोसळोन किंवा कितें घटना जावं शकता तेन्ना त्यांची दखल घेतल्या बद्दल तांचे पुन्हा एकदां हांव आभार व्यक्त करता. सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.